जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सर्वेस्परा त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मांडण्यो उगडाप्यो केल्योय. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसले सादे बळे शेळये सारको जालो. फळां सवे रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उगडास उराना जावच्याक जिये तेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडुया अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मान्य करतले म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय, काळजा मनांत पारखिताय, तर ह्या लोकां कडचे तूं घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. एका शिवा भाशेन ते म्हाका पापसितले, ते म्हाका ओडून व्हरतले आनी कोणूच म्हाका सोडोवचो ना. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें हें केलां जाल्यार म्हणजे गुन्यांवान म्हजे हात कळंकीत केल्यात जाल्यार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. प्रामाणीक मनशाक थीर रावूंक दी, तूं मना आनी काळजां पारखिताय, देवा नितीवंता. देव म्हजे ढाल, तो म्हाका राखता, प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक तो सांबाळता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. देव नितीवंत मुनसुबेदार, दिसान दीस तो शिक्षा लायता. दुस्मान परतून आपली तलवार पासता, दोन भागोवन तयार रावता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूची उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हणलें, नीज जावन येवचो आसलोलो तो प्रवादी होस्स. हेर होस्स तो क्रिस्त म्हणाले, पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गलिलेयांतावन येवयेत गी. क्रिस्त दाविदाचे संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तके सांगला न्हय. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालोना. पारे फाटीं आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, तुमी ताका पिसवाल्यात गी. आमच्या फुडाऱ्यां पैकी जावं फारिसेवां पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमानल्लें आसा. नियमशास्त्राची वळख सयत नासलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप भेजला. थंय जमलेल्या फारिसेवां मदें निकोदेम एकलो, तो आदी जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हणलें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलेयाकार गाय. पवित्र पुस्तक वाच. गलिलेयांतावन कोणीय प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.